ओपिनियन पोलाच्या वोटिंगा वेळार साश्टीकारांनी गोंयकारपण दाखयत गोंय राखले. गोंयकारांच्या मतदानान गोंय घटक राज्य म्हणून मान्यताय दाखोवपाक शकले. तोमाजीन कार्दोजान विलीकरणाच्यो यादी जागयल्यो. जाल्यार घटक राज्य दिसा राजीव गांधीचे नाव घेवपाक भाजपा सरकार विसरले हाची काँग्रेसीन खंत उक्तायली. 30 मे म्हटल्यार गोंय घटक राज्य दिसा निमतान काँग्रेस तृणमूल सारकेल्या राजकीय पक्षांनी ह्या दिसाच्यो यादी जागयल्यो. तृणमूल काँग्रेसीन ह्या दिसाचे औचित्य राखत रवींद्र केळेकार, बालाजी गावणेकार, एन शिवदास, हरिश्चंद्र नागवेकार, तोमाजिनो कार्दोज आणि लुइजिन फालेरो हांचो भोवमान केलो. रवींद्रबाब केळेकार आणि बालाजी गावणेकाराचे वतीन तांच्या घरच्यांनी भोवमान स्वीकारलो. तोमाजीन कार्दोजान विलिनीकरणाच्या मतमेजणेचे कांय किस्से सांगले. ऐकात. फायनली ओपिनियन पोल जालो. दुसरे व तिसरे दिसा काउंटिंग सुरू जालें आणि काउंटिंग म्हाका 3 दीस चल्लेलें अशें दिसता म्हाका. आनी नोताच्याच सुरू जालें काउंटिंग जावपाक. तुमकां हें दिसतलें, सारकें विचित्र दिसतलें. नोताच्या गांवांनी पर्यान जितले मर्जराक मतां मेळोंक जाय आसलीं तितली मेळ्ळी ना. म्हापसा महाराष्ट्राचो किल्लो म्हणटाले. त्या काळार आमकां थिंगा मिटींग येवंक मेळनासली, गुणे मारताले. थंयसर पासून गोंय महाराष्ट्रान घालच्या आड 31 मतां गोंय वेगळें दवरपाक सुबेज मेळ्ळी. हें त्या काळार गोंयकारांचें. जेन्ना वोटींग सुरू जालें, दुसरे दिसा काउंटिंग सुरू जालें, जे कोर्ताली गेले, मुर्मुगांव गेले, बेनावली गेले, मारगांव गेले, कुर्तोरी गेले, नावेली गेले, हितून अशी जंप मारली की फायनली 32,000 वोट्सांनी आमी जिखले. आनी तेन्ना म्हाका गोबलें. आनी आतां सदांच हांव जितले फावटी म्हाका चान्स मेळटा तितले फावटी हांव म्हणटा गोंयकारपण राखपाक साश्टीकार जितले फुडें आहा तितले आनी गोंयकार फुडें आहा. घटक राज्य मेळून दिवपा खातीर आमच्या जाणट्यांनी खर कश्ट घेतले, संघर्श केलो. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत जे गोंयकारांक मेळोवन दिवपाचो हावेस जाणट्यांनी दवरलेलो तो पूर्ण जावचो. गोंय सोडून गेल्ल्यांनी परतून येवचें, लुइजिन फालेरोन हावेस उक्तायलो. काँग्रेसीन घटक राज्य दीस मनयलो. गोंय घटक राज्याचें श्रय काँग्रेसीक मेळटा. खास करून एदुआर्द फालेरो आनी शांताराम नायक ह्या दोगांच्या यज्ञांक. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. राज्य सरकारान हो दीस मनयतना राजीव गांधीचे योगदान विसरले हेचे विशीं पाटकरान खंत उक्तायली. आमी आज गोंया खातीर जमल्यात सो आमी गोंयचो विशय उलयतले. पण ज्या ज्या वेळाचेर इतिहासान गोंयचो विशय तेन्ना घेतले तेन्ना काँग्रेस पार्टी शिवाय गोंयचो विशय कंप्लीट जावचो ना. 1961 तेन्ना नेहरूजीन आर्मी गोंयांत धाडली, ऑपरेशन विजय. तेन्ना खऱ्या अर्थान गोंयकारांची ताका काळजी आशिल्ली म्हणून ताणें आर्मी धाडली. ताचेरूय आमी नवे नवे थिओरीज आतां आमी सुरवात केल्या की नेहरू हॅज डिलेड गोवाज लिबरेशन. नेहरूजीचे कार्य कितें, नेहरूजी कोण आशिल्ले हे ज्या मनशाक कळटा तो मनीस असले उलोवपाक फाटीफुडें जातलो. अंडरस्टँड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्कॉलर पर्सन educated abroad who had a gentleman finis within him आणि एक इंटलेक्चुअल हिस्टोरियन ज्याने डिस्कवरी ऑफ इंडिया सारको महान ग्रंथ बरयलो तो ताणें पळोवना किंवा डिस्कवरीचे स्पेलिंग ताका खबर ना. तो मनीस जर नेहरूच्या पॉलिटिक्स आनी नेहरूचे विजना बद्दल उलयता, नेहरूच्या डिसिजना बद्दल उलयता, ताचेर आमी मागीर विचार करया. पण लक्षात घ्या की नेहरूजीन आमकां लिबरेट केलो, पण थोडे लोक अजूनही ताका कॉन्क्वेस्ट एज्युकेशन म्हणटात. ताचेर आमी खडेगांत विरोध करूंकूच जाय. कारण अंडरस्टँड, इट वॉज एन लिबरेशन मुवमेंट. आर्मी वॉज सेंट टू लिबरेट गोवा एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ एन इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट वॉज नेवर neither a conquest or driving away Portuguese. Goa is an integral part of India. हे नेहरूजीन मान्य केले आणि गोवा इज एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आणि हो भाग परत आमकां भारताक जोडूंक जाय
म्हणून नेहरूजीन पुढाकार घेतलो. तो नेहरूजीचो पुढाकार म्हणजे काँग्रेसान गोंयांत केल्लो एक व्हडलो उपकार. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी अमर चावरिया.